आमी मोगोचे आमदार पळोवन व्हरतात सुदीन ढवळीकरान केल्ल्या आरोपांत कांय तथ्य ना। भाजपा कडेन खूब उमेदवार आसात। उमेदवार पळोवपाची आमकां गरज ना म्हण सदानंद शेट तानावडे उलयला। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। ह्या तरेन एमजीपीचे नेते सुदीन बाब ढवळीकर हे आरोप करपाक लागिल्ले आसात आनी ताका लागून क्लॅरिटी एक सगळ्यांक येवची म्हणून आज आमी मुद्दाम हांगा पत्रकार परिशद घेतात। आमी सुरवाती पासून सांगिल्लें की युती आसूं जाय, कारण पब्लीक परसेप्शन आशिल्लें गोंय भरल्या लोकांक दिसतालें की एमजीपी बरोबर भारतीय जनता पार्टीन युती करपाक जाय आनी म्हणून आमी केंद्रीय नेतृत्वा कडेन उलयलें आनी एक दीस हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हांवें सांगिल्लें की आमी लोकल पार्टी बरोबर युती करपाक तयार आसात म्हणून। आनी त्या नंतर मागीर आमच्यो ज्यो कारण उलोवप जें आसा तें स्पेशली आमी उलयनासले, आमचे केंद्रीय नेतृत्व, आमचे जे निवडणुकीचे गोंयचे प्रभारी आसात देवेंद्र फडणवीस जी हांचे तांचे बरोबर उलोवणें जातालें, मेळप जातालें। आनी हें सगळें जाल्या नंतर केन्ना तरी एक दीस गेल्या आठवड्यान एक जो अनैसर्गीक युती ही डिक्लेअर एमजीपीच्या नेत्यांनी केली आनी तांच्यांनी टीएमसी बरोबर आपलें संधान मारलें। तेचेरूय आमची प्रतिक्रिया कांय नासली, कारण आमी म्हणटाले कारण तांकां संवय आसा। ज्या तरेन एमजीपी आमचेर आरोप करपाक लागिल्ले आसात ताका लागून तेचें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक लागून आज हांवें ठरयलें की आमी आज उलोवं जाय, कारण आमी तेंची युती तेणें तोडली म्हणून ज्या वेळार डिक्लेअर केलें आमी कांय उलोवना। पण आमचे उमेदवार आपले आमी पळयतात, हो आरोप जो आसा हो मुळान खोटो आरोप आसा, चुकीचो आरोप आसा। तांच्यांनी आपल्या उमेदवाराक सांबाळून दवरपाची जबाबदारी तांची आसा आनी आमचे कडेन कोणें आयात करून घेवपाची कांय गरज ना। आमचे कडेन बरेचशे उमेदवार, आमच्याच कडेन थोडे एक्स्ट्रा उमेदवार आसात आनी ताका लागून तोय थंय वाट पळयता। आमी कोणाक तिकीट न दितकच आपल्याक मेळटलें काय कितें, आमी तशें करनात।